देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी सगळ्यांनी जिवंक जाय। ताणें आमकां प्रत्येकाक एक एक कार्य ताच्या कुडींत करूंक निवडलेलें आसा आनी तें करूंक तो आमकां आपल्या मार्गान दाखयता, आमचे कडेन उलयता। जशे भशेन फ्रांसीस de असिसी कडेन तो उलयलो स्वप्नांतल्यान दर्शनांतल्यान आनी ताचें मागीर जिवीत ताणें जेजूच्या एकवटान सारलें। कशें सारलें? पवित्र पुस्तक तो सगलो वाचतालो आनी पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे तो आपलें जिवीत सारतालो। तेच भाशेन आमी सारया, नाजाल्यार पयले वाचपान पळयल्यार ते प्रमाणे आमचेरूय आमी ओद्रूश ओडून घेतल्या। देव आमकां वायट करिना, आमीच आमचेर तें वायटपण ओडून घेता, कित्याक देंवचार आमकां फुसलायता, फसयता आनी मागीर आमकां हेमकोणान घालता। तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, सदांच आमी बापाक आर्गां दीत रावया। जशे भशेन जेजून आर्गां दिलीं तेच भशेन आमी जेजू सगळे एकवटून बापाक आर्गां दिवया। आनी आतां थोडोच वेळ आमचे हात जोडून दोळे बंद करून जेजूक आमी हाजीर जावया आनी तो आमचे सगळे बापाक ही सगळी मागणी आनी सगळें उबारता तितलेंय आमी ताका उबारया। जेजू सगळे आनी बापाचे मोहिमे पासून आमी जिवया। आमेन।